भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव बरो दीस मागता. आमच्या देशच्या विविध फिरगज जावन तेला पवित्र करच्या ह्या संभ्रमीक येवकरिस्तच्या फलिदानाक भाग घेवंक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तां मोगाचो येवकार मागता. आज आमचो धर्माध्यक्ष उडपी देश सोमयाच्या गोवळेक वावरांत सहभागीदार जावन आसच्या सर्व याचकां सवय हे संभ्रमीक मिसाचें फलिदान भेटयतले. स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो श्रेष्ठ गवळी पापसैव बेस्प आनी याचक आपल्या मरिया प्रमुखांतर पवित्र सभेंत जेजूचें गवळीकपण चलोवन व्हरतात. देशचो गवळी जावन आसच्या धर्माध्यक्ष सांगाता सर याचक विविध फिरगजांनी आनी संस्थांनी आपली सेवा दितात. तांणी सांगाता मेळोन चलोवचो वावर आनी दिवची गवळीक सेवा जेजूच्या मिसावांचो एक वांटो देखून याचकांचो दीस संभ्रमच्या ह्या भागी दिसा मिसा वेळार सर याचक आपलें समर्पण नव्यान करून गवळी बापा थंय तांचो एकवटाचो आनी भाव बांदवपणाचो स्पिरीट परगट रितीन पासारता. हाचे संगी आमच्या आयच्या संभ्रमीक मिसाचें पवित्र तेला आशिर्वादीत करतले हांव. मिसाच्या मदगांत तेग याचक तेग दियाकोन भवार्थ्यांक पवित्र करच्याक वापरचीं तेलां म्हणजे पेडेस्ताच्या माखणेचें तेल, नव्या शिसांचें तेल आनी क्रिस्मचें तेल गवळी बापाच्या हातान समर्पितले. उपरांत गवळी बाप ही तेलां आशिर्वादीत करची रीत चलयतले. ही आशिर्वादीत केल्लीं तेलां देशच्या विविध फिरगजांनी पवित्र स्नान, क्रिस्म आनी पेडेस्ताचे माखणेचें सक्रामेंत दितना वापरतले हांव. देखून ह्या मिसा वेळी आमच्या देशच्या धर्माध्यक्ष अदीक मनअदीक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो आनी सर्व देशचे आनी धार्मीक याचकां खातीर आनी तांच्या सेवे खातीर देवाक अर्गां दिवया. तशेंच सबार वर्सांची सेवा दिवन निवृत्त जाल्ल्या आनी वंचलें शिकाप सोडूंक देशचे भायर आसच्या याचकांचोय उगडास काडया. सर्वेस्पोर देव तांकां बरी भलायकी, समाधान आनी तृप्ती लाभो आनी तांच्या मिसावांत बळवंत करूं म्हूण मागया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भक्तीन वांटो घेवचे खातीर आमची मोबायल फोनां स्विच ऑफ वा सायलेंट मोडार दवरूंक विनंती. आतां आमी उबे रावून प्रवेश गीत गावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी शांती तुमचे सोबे आसो क्रिस्त ते मोगाळ भवां भयणीनो प्रस्तावनाद्वारे आयच्या दिसाचे महत्व आमी समजून घेतला. आज आमी याजक दिक्षेचें स्मरण करता. सांगात आस याजकी समर्पण नव्यान करता. जेजू जावन आसा आमचो श्रेष्ठ याजक आनी गवडी. तो जावन आसा मोडलोलो उंडो आनी वारायलेलें रगत. हर एका याजकान यास क्रिस्ताची देख घेवन आपणाकच मोडून आपल्या परजेच्या सेवे खातीर आपलें रगत वारोवंक जाय. आमचे हर एकल्याचे आपोवणे खरेपणी क्रिस्ताच्या आपोवण्यान तें वांटेले जालां आसता. आमी क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक जायची कृपा आनी मजत ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. नितळ काळजान सुमयेच्या जेवणांत आमकां वांटेली करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा पेनिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों.
एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या बापा, तुझ्या एकल्यास पुताक पवित्र आत्म्यान तुवें मागलोय आनी ताका अभिषिक्त सोमी करून दवरलोय. ताच्या संस्कारणेचे वांटेली जावन ह्या संवसारान सडवणेचे साक्षी आमी जायसें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, फापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक, रुदान करतेल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतेल्यांक संतोष दिवंक, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक, रुदानेचे मुस्तायके बदलाक संतोषाचे तेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडलां. पूण तुमकां सर्वेस्पराचे याजक म्हणटली, आमच्या देवाचे मन्यारी म्हूण तुमकां पासरतली. चुका नासतना हांव तांकां फावो तसले इनाम दितां आनी तांचे लागीं एक सासणीक करार करतां. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची संतत किर्तीवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकां मदें ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळी वळखून घेतली. देवाचे उतर हें. देवाचे वडुकार. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनानी वाकणटलो. 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 दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें विंचलो आनी म्हज्या पवित्रलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळ धरतलो आनी म्हजो बावलो ताका घट करतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनानी वाकणटलो. म्हजी प्रीत आनी नीत ताचे सवे आसतली. म्हज्या नांवान तो जैतेवन जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटालो तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या बचावेचे खडा. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनानी वाकणटलो. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप.
मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयिल्ल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयलांत आनी देवाची ताज्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यांत. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनांक. आमेन. पळय तो येता कुपां बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळेय ताजेर पडटले. संवसारांतल्यो सोर परजा ताजे खातीर विळाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडतलें. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदीं आसुल्लो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सोर पदवेदार. म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतारें. गरिबांक बरी खबर दी, ताणे म्हाका धाडला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी त्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी त्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सवया प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगा भितर रिगलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकाचो कोवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुडका, कुरड्यांक दिश्ट, दंडसतल्यांक चौकसाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासरोवंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातस पुस्तक कोवळ न्हू सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीं दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसोन आसता तो तांचे लागीं म्हणलो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें. क्रिस्त तें मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, दियेसीजीचे सर्व याजक आज याजकी दिक्षेचें स्मरण करता. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचें याजकी समर्पण नव्यान करता. पवित्र सभेंत याजक जावन जेजू क्रिस्ताच्या याजकपणांत भागीदार जावचें भाग आमकां फावो जाला.
सिनोदपणाची पवित्र सभा ह्या विशयाचेर आज गूंड अध्ययन करून तांतलो एक प्रमुख विशय म्हणजे आमच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक एक समुदाय कशें बांदून हाडचे विशीं आमी सकाळींच्या आदेशार नियाळ केलो आनी आतां होच विशय मतीन दवरून हर एक याजक समुदायाचे गवळी ह्या विशयाचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करया. जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो श्रेश्ठ गवळी. तो जावन आसा मध्यस्थ देवा आनी मनशा मदें. तो जावन आसा आमचो सोमी आनी गवळी. ह्या विशयांत दुसरी वातिकान महासभा अशें सांगता, याजक आपल्या हुद्द्याक आनी स्थानाक सरी जावन गवळी आनी मुखेली जावन जेजू क्रिस्ताच्या सेवेंत आपलो वावर चलयतात. ते आपल्या लोकांक भाव बांदवपणांत एक करतात. पवित्र आत्म्याच्या ससायन तांकां वाट चलोवन क्रिस्ता मुखांत्र देवा बापा सरसी तांकां हाडून येतात. तांच्या सेवेचो हो शेवट जावन आसा, म्हणजे तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक एक समुदाय कशें वागोवचें, एका काळजाचें आनी एका मनाचें जावन एक कुटुंब कशें तांकां परिवर्तन करचें. आनी हेंच मिसाव जेजू क्रिस्तान आपले आपोस्तोल आनी आपलो संदेश स्विकार केल्ल्या लागीं वांटून घेतिल्लें. आपल्या मोगाळ समुदाया खातीर आपलो जीव अर्पोवन सर्वांक दिसची पवित्र सभा ताणें बांदून हाडली. आनी ती पवित्र सभा मुंदोरूंक आपोस्तलांचे पटलावदार आनी धर्माध्यक्षांचे सहवावराडी जावन याजकांक ताणें नेमले. पयलें, याजक समुदायाच्या वाडावळीक जबाबदार. पिर्गस याजकान गवळीक सेवेंत आपणाक मेळोवचें भोव गरजेचें. ही सेवा याजकांच्या वैयक्तीक खुशी आनी मर्जेचेर ती होंदवन ना. सेवेचें मूळ पवित्र पुस्तकांतच तें लिपोवन आसा. परत ह्या विशीं दुसरी वातिकान सभा अशें सांगता, लोकांक खुशी करचे खातीर याजकांनी सेवा करची न्हय, बगार क्रिस्ती शिकोवन आनी जिणयेक सरी जावन तांणी वावर चलयचें. समुदायाच्या समग्र वाडावळीची जबाबदारी हर एका याजकाची. देखून फिर्गस याजकान सर्वांच्या बरेपणा खातीर विविध सेवा वेवस्थीत रितीन चलयचें. ह्या पासत आमच्या दिसजेंत आमी सगळ्यांनी सांगता मेळोन आसा केल्लें गवळीक येवचें आसा. 20 आयोगांद्वारे तेंच क्रिस्ताचें मिसांव आमच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकां मदें आमी तें मुंदोरून आसाव. पवित्र पुस्तक, लितुर्जी, क्रिस्तांव शिक्षणा मुखांत्र जगत्यो भावार्थाच्यो वाटो आमी लोकांक शिकयचे. काजरी जोड्यांक आत्मीक मार्गदर्शन आमी दिवंक जाय. विविध आत्मीक संघ संस्थांक कुमोग करी जाय आनी तांचे थंय
भाऊ बांदावपण असो तो मनोभाव रुता करीचे. पिडेस्तांक, कश्टांत आसल्ल्यांक, निर्गतिकांक, गतदार नातल्ल्यांक कुमोग करूंक आमी विविध वाटो सोदीचे. मात्र याचकांनी तांच्या भावां बराबर आनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकां सवें संबंद तो बांदून हाडूंक वावर करीचे. याचकान समुदायाच्या उदरगते खातीर आपल्या गोवळीक सेवेंत मग्न जावन आसतना हिंडातावन पयस केल्ल्या त्या भक्तिकांक विसरचे न्हय. वातिकान सभा अशें सांगता. याजक भावार्थाचे शिकोवणदार जावन आसात. तांणी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रितीन आपल्या समुदायाच्या हर एकल्यान पवित्र आत्म्या मुखांत्र जोडीचें पळोवंक जाय. हर एकलो विस्वासी आपलें विशिश्ट आपोवणें सोदून काडन आपल्या व्यक्तित्वाचें विकासन करीचें फिरगस याजकांनी प्रयत्न करीचे. हर एकल्याच्या व्यक्तित्वाक मान दिवन तांच्या वाडावळीक आदार दिचे. तांचे थंय आसलीं तीं देणी पारखून त्या देण्यांचो बरो प्रयोग करूंक आनी अशें स्थळीय पवित्र सभा बांदून हाडूंक तांणी फुडें सरचे. बरो गोवळी आपल्या शेळयांक वळखता. तांकां तो नांवान आपयता. तशेंच बऱ्या गोवळ्याचें आदर्श पाळून वैयक्तीक जबाबदारी समजून आपल्या ताब्यान दिल्ल्या शेळयांची हर एका याजकान जतन घेवंक जाय. सांत पावलान सांगचे परी सर्व याजकांनी आपले गूण आनी तालेंतां क्रिस्ताचें साल्वसांव जोडूंक योग्य रितीर वापरीचे. याजकांचो हर एक वावर प्रमाणीक जावन आसचे. मायामोग कार्यगत रितीन तो करूंक जाय. ह्या मुखांत्र क्रिस्ती प्रजेन आपणा खातीर जियेन आसता हेरां खातीर जियोवची शिकोवन जोडीचे. मायामोगाचो तो नवो उपादेश पाळून आपणाची संपन्नमळां हेरां संगी वांटून घेवचे. अशें पिर्गस म्हणल्यार त्या ल्हान समुदायांत गरजेवन म्हणलो कोणूच आसूंक नाये. दुसरें, याजक पिडेस्तांचे, दुबळ्यांचे, गडे मेरेर आसल्ल्यांचे, युवजनांचे आनी भुरग्यांचे मुखेली जावन आसात. वैयक्तीक रितीन दान धर्म करचें आपोवणें हर एका याजकांक लाभलां. आमी ह्या आदीं आनी आतांय पळोवचें बरी याजकांनी विशेश कामां केल्लीं आसात. पूण दिसपडटी सामान्य कामां चड गरजेचीं. व्हडलीं योजना न्हय पूण दिसपडटें साद्या लोकांक उपकाराक पडचीं कामां तांणी करूंक बिलकूल फाटीं सरनाय. व्हड कामां हर एका याजकाक साध्य न्हय पूण हीं कामां हर एकल्यान करियेत. याजकी दिक्षे विशांत कातोलीक पवित्र सभेची शिकोवन अशी आसा. जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक दिल्ल्या मिसावांत याजक भागीदार जावन आसात. याजकी दिक्षेंत याजकांनी जोडलेली आत्मीक देणी तांकां फळ्यान मिसावाक मात्र सीमीत करिनात. त्या देण्यांचो उपयोग संवसाराची अखेर पर्यंत उर्च्या पवित्र सभेच्या मिसावांक तांकां तयार करता.
हर एका सुवातेर क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट करूंक देवाच्या उतराक तांच्या जिणयेंत साक्ष जावंक हर एका याजकाक आपोवणे लाभलेलें आसा. जेजून शुभ वार्तेन केल्लीं कामां हर एका याजकाक एक देख जावन आसात. ताणें दुर्बळांचें आनी अबलांचें पोशण केलें. विधवेक ताणें सांगत दिलो, आधार दिलो. तशेंच याजकांनी पिडेस्तांक मरणातनेर आसल्यांक विशेष गमान दिवंक जाय. जेजूच्या नांवान तांची भेट करणं तांकां बुजय जाय. सांगत आस काजरी जोड्यांक आवय बापायक खरें आनी बरें मार्गदर्शन ताणें दिवंक जाय. विशेष रितीन याजकांनी आपलो वेळ आनी तालेंतां प्रस्तुत काळार समाजेंत आनी पवित्र सभेचें भविश्य जावन आसच्या युवजनाच्या उदरगते खातीर वापरूंक जाय. आमी सांगलेलें आयकलां. युवजन पवित्र सभेचे मुखेल फुडारी. पापा फ्रांसीस म्हणटा युवजन पवित्र सभेचे प्रस्तुत फुडारी आनी त्या देखून याजकांनी युवजनाच्या सांगता समकोंक जाय. तांकां ताणें समजोवंक सकोंक जाय आनी ह्या मरेपात तांकांय क्रिस्ती माया मोगांत वाडोवन क्रिस्ताच्या वाटेन समकोंक आदार दिवंक जाय. जेजून आपल्या परगट जिणये वेळार भुरग्यांचो विशेष तरान मोग केलो. तांकां म्हजे सरसेन येवंक सोडा म्हळें ताणें, कित्याक तांचें जावन आसा सर्गींचें राज. तशेंच जेजून भुरग्यांक आशिर्वाद दिलें. तांच्या संतोशांत तोय वांटेले जालो. तशें हर एका याजकान क्रिस्ती मोगान बरोवन भुरग्यांचो मोग करूंक जाय. आनी प्रस्तुत सिनोद सभा आमकां सांगता की याजकांनी जशें वडिलांक आयकोंक जाय तशें भुरग्यांकय तांणी आयकोंक जाय. सांगत आस तांचे तावन तांणी प्रेरण जोडूंक जाय. अशें आसता ह्या भुरग्यांक नव्या दिशेची वाट हर एका याजकान दाखोवंक जाय. निमाणें स्थळीय पवित्र सभे विशीं आसचो अशीर मनोभाव पयस करी जाय. आमी हर एकलो विशाल पवित्र सभेचे सांदे जावन आसा आनी त्या देखून आमच्या समुदायाची आध्यात्मिकता आख्या पवित्र सभेकी ती लागू जाता म्हळें समजून घेवचें. सामान्य जावन याजकांनी आपलो वेळ आनी संपन्नमुळां तांच्या ताब्यान दिल्ल्या स्थळीय समुदायाच्या बरेपणा खातीर वापरूंक जाय. पिर्गस याजकांनी ही पयली आनी मुखेल सेवा म्हणलें समजोवचें. पवित्र सभेच्या वावरांत आपणाकच परिपूर्ण समर्पण आपणाची देणी पवित्र सभेच्या आनी लोकांच्या वाडावळीक घोळसून जशें क्रिस्त जावन आसा मोडलेलो उंडो तशें आमी आमच्या लोकां पासत मोडलेलो उंडो जावंक जाय. निमाणें पवित्र येवकरिस्त जावन आसा आमच्या वावराची बुन्याद. गवळेक मुखेलपणाची सकत पवित्र येवकरिस्तान आसा म्हळें आमी समजोवंक जाय. वातिकान सभा अशें म्हणटा, खंयचोय क्रिस्तांव समुदाय
पवित्र येवकरिस्ताच्या बोळाविने वाडोवंक सकना. ह्या मुळाव्या सुत्रतावनूच समुदायाचें शिक्षण आराम जाय. पवित्र येवकरिस्त एकवटाचें मूळ आनी सर्व क्रिस्तांव समुदायाच्या सांद्यांचें एकवटाचो संकेत तो जावन आसा. याजकांनी हो परम गुटो पासारीचे आनी आपल्या जिणयेंत तो कार्यागत करीचे. पूण दुरादृश्टान सबार पोवटी पवित्र येवकरिस्ताचें आचरण फकत बायलें आचरण जावनूच उरलां. बांदावपणाचो संकेत थंयसर आमकां पळोवंक मेळना. सबार जण हेरांक तिरस्कार करून वायुक्तीक तरान तातूंत भाग घेतात. गवळीक माया मोगान याजकांनी सांव पावलाची शिकोवन आपल्या जिणयेंत पाळोवंक जाय. उंडो एकच जाल्ल्यान आमी सबार तरी एकच कूड जावन आसा. कित्याक आमी एकच उंडो सेवता आनी अशें क्रिस्ताच्या कुडींत भागीदार जाता. क्रिस्ताच्या कुडींत एक जावचें सत सर्वांक माया मोगाचें जिवन जियोवंक आनी भाव बांदव पाळोवंक प्रोत्साह दिता. ह्या कारणान पवित्र येवकरिस्त जावन आसा पवित्र सभेचो आनी समुदायाचो मूळ. तो क्रिस्ताची कूड जावन आसच्या क्रिस्ताच्या समुदायांचोय जीव जावन आसा म्हणलें आमी सदांच उगडास दवरया. हातूंच गवळीक मुखेलपण आपलें प्रेरण आनी सकत जोडून घेता. मोगाळ भावां भयणीनो, याजकांचो दीस आज आमी आचरण करता आसतना आमी नियाळलेलो प्रमुख विशय जावन आसा याजक समुदायाचे गवळी. आनी हो वावर निस्वार्थपणी तांच्या पिरगजेंत हर एका याजकान करूंक आसा. तुमच्या मागण्याची हर एका याजकांक गरज आसा आनी त्या देखून जे याजकां पासत आमी मागया. तांणी त्याच कुर्सार केळायिल्ल्या क्रिस्ताची देख घेवन तांच्या ताबेन दिल्ल्या लोकांची निस्वार्थपणी पुर्तेपणी सेवा करूंक आनी अशें आपल्या ताबेन दिल्ल्या लोकांक एक क्रिस्ताचो समुदाय कशें बांदून हाडूंक तोच सुमी तांकां आदार जावं दी म्हूण आमी मागया. सांगता आस देव आपोवनी आमकां गरज आसात. पवित्र सभेंत क्रिस्ताचें मिसांव म्हूण दवरूंक याजकांची गरज आसा. देखून प्रत्येक तरान आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या वेळार आमच्या इवजनां पासत आमी मागया. तांणी सुमयेच्या ताळ्याक पाळो दिवन देवाचें आपोवणें स्विकार करून ताचें मिसांव म्हूण दवरूंक याजक जावंक फुडें सरोन दीत म्हणून आमी मागया. आनी अशें क्रिस्ताची ती मिस्तेक कूड जावन आसची पवित्र सभा म्हूण धरून व्हरूंक आनी ते क्रिस्ताचें रास आमचे मदें हाडूंक याजक आमकां तांच्या सेवेद्वारी फावो करून दीत म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवाच्या बलिदाना मुखांतर एक नवें याजकपण घडलें. असलें बलिदान याजकी मनियाळपणा मुखांतर पवित्र सभेन भेटोवंक सर याजकांक ताणें अभिशेक केल्यात. याजकांनी तांच्या मनियाळपणाचें पवित्रपण सांबाळूंक क्रिस्ताचो आदार तांकां गरजेचो. आतां हांगासर आसचे याजक गवळी बापा सांगता आपल्या याजकी बसवण्याचे नव्यान उल्लेख करून क्रिस्ताच्या सेवेक तांकां समर्पीत करतात.
आमच्या याजकांक आमच्या मागण्याची अदीक गरज आसा. आज तांचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागणी भेटोवया. गवळी बापान ह्या संघा खातीर मागणें करूंक आमकां उलो दितना क्रिस्तां आयक आमकां, क्रिस्तां दयेन आयक आमकां म्हण जाप दिवन तांचे खातीर मागया. समेस्त आमी उबे रावया. ओ मोगाळ भावां भयणीनो, सुमयान जेजून आपल्या धर्मदूतांक आनी आमकां आपलें याजकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्षिक उगडास आज आमी करता. तर तुमच्या याजकी संस्करणे समयार तुमी केल्ल्यो बसोवण्यो आयच्या भोव पवित्र दिसा तुमच्या धर्माध्यक्षा मुखार आनी देव परजे हुजेर नव्यान उसारूंक तुमकां खुशी आसा मो. तुमच्या याजकी संस्करणे दिसा जेजूच्या मोगान बरोवन ताच्या सभेची सेवा करच्याक याजकी बेसाची जबाबदारी परगट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतली. तेच पवित्र सभेची म्हणजे तुमच्या भावां भयणीची मोरा पर्यंत मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमच्याच कुशेक पाठ करून सुमयान जेजूक अदीक थीर मोगान एकवटोंक आनी दिसान दीस अदीक ताचे सारकें जावंक तुमकां खुशी आसा मो. संवसारी वस्तूंची आशा सांडून आत्मेन जोडची एकच आशा धरून देवाच्या गुटाचे विश्वासी मनियारी जावन दिन वचनेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर सेवा धर्मीक रिती चलोवंक तुमकां खुशी आसा मो. त्याच उदार मनान सुमयान जेजूचो आमच्या मस्तका आनी गवळ्याचो पाटलाव करून ताच्या शेळयांक ताची शिकोवन दिवची जबाबदारी तुमी घेतिल्ली आसा. ही जबाबदारी विस्वासीपणान पाळूंक तुमकां खुशी आसा मो. आनी तुमी म्हज्या प्रितीच्या पुतांदवानो तुमच्या याजकां पासत मागात. सर्वेस्पर तांकां आपल्या शुभम देण्यांनी भरूं आनी अशें आमच्या परम याजका जेजू क्रिस्ताचे विस्वासी मनियारी जावन ते तुमकां आमच्या सडवणेच्या झरी सरसीन म्हणजे जेजू सरसीन व्हरून पावो म्हूण मागात. आनी म्हजे पासत मागात. म्हाका पावनय आसतना धर्मदूतांची जबाबदारी देवान म्हज्या हातांत घाल्या. ह्या जबाबदारेक हांवें विस्वासी रावो म्हूण आनी तुमचे मदें सुमयान जेजूचो आनी परम याजकाचो आमच्या बऱ्या गवळ्याचो आमच्या गुरूचो आनी सगळ्यांच्या सेवकाचो जिवो आनी दिसान दीस अदीक संपूर्ण उपकार हांव जावं म्हूण मागात. आनी आमा सुमेस्तांक सर्वेस्पर आपल्या मोगांत सांबाळूं आनी सगळ्यांक आमकां गवळ्यांक तशें शेळयांक ससनाच्या जिविताक पावो. दयेकन बोसात. आतां ते एक दियेकून बवरत्यांक पवित्र करच्याक वापरचीं तेलां म्हणजे पिडेस्ताच्या माकणेचें तेल, नव्या शिसाचें तेल आनी क्रिस्मचें तेल पुरशेवार आल्तरीक हाडून येतले. ह्या वेळार आमी भक्तीन बेठवणेचें गीत गावया. समर्पित
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमच्यो आदल्यो पातके सैमाच्यो साली सोडून दिवं. तुमचो आमकां बोळ दी आनी आमचें सगळें जिवीत अदीक अदीक नवें आनी ससनाच्या सडवून एक पावयता तसलें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचें नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वांते आमी तुका दिन वसूंक पावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी ससनीक कराराचो परम याजक कसो मागलोय. हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जानवायन आनी मोगान तुवें निर्मिलाय. आपणायलेल्या परजेक जेजू राजकीय याजकपणान नेटयता, पूण भाऊपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मनयारपणान भागीदार जावंक पावतात. आमच्या सडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपलें पास्कांचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडोवंक तो तांकां मनयारी नेमता. तुज्या पवित्र परजेक मोगाच्या देखीन चलोवंक, तिका तुज्या उतरान पोसोवंक, संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुज्या सेवसाकरेक आनी तुज्या परजेच्या सडवणेक ताणें आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका बावार्थाची आनी मोगाची सदां ताणें साक्ष दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस्तोम पवित्र सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंते तावन अस्तंते पर्यंत
तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटोया. आमचे सुरवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भगवंतांको अमरेच्या तुज्या पती भगवंत तुजेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभव रक्षकांच्या आनी समेत भक्त संघाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुळे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे
कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुभया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. जेजू क्रिस्तान ताच्या परगट जिणये वेळार सबार पिडेस्तांक गूण केले, दुखेस्तांक बसयले, अस्कत्यांक बळवंत केले आनी तांच्या भावार्थांत तांकां घट केले. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत पिडेस्ताच्या घरांक ह्या सकाळी भेट दिवन पवित्र तेलान माखून तांकां क्रिस्ताची बसवण, शांती आनी सकत दिवचे खातीर मागणें केलें. पिडेस्तांच्या मागणेच्या संस्काराक पवित्र सभेच्या चरित्रेंत एक विशिश्ट स्थान आसा. एका याजकान हो सक्रामेंत दितना पिडेस्तान थंय देवाची सकत आनी कृपा वाळटा. असली कृपा दिवचे खातीर वापरचें पिडेस्तांच्या मागणेचें तेल गवळी बाप आतां आशिर्वादीत करतले. सर्वांनी देबी घालनच आसचें. सर्वेस्परा देवा, मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीं तूं पिडेस्तांक भलायकी परतून आनी नव्यान दिताय. आमी विस्वासान करता तें मागणें आयक. मनशाच्या गरजां पासून सृश्टीन दिल्ल्या ह्या तेलाचेर पवित्र आत्म्याक आमच्या आदारा आनी इश्टाक धाड. ह्या तेलान मागणी घेतिल्ल्या सुमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे वरवीं तांचे दुखी आनी पिडेंतली मेकळी जावन तीं परतून कुडीन गिन्यानान आनी आत्म्यान बरीं जावं. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवे. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ते पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदनाने विभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थन धीर घेवन आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्वांच्या आमकां येवं तुजे कुसे सरकार जाता संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले
ही देवाची सिळी संवसाराचें पाप करता ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. पावना पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù moja somia, Gesù moja dania, Gesù moja deva, Gesù moja jiva, arga Gesù somia. Gesù moja somia, Gesù moja dania, Gesù moja deva, Gesù moja jiva, arga Gesù somia. Jivita so undo am so zamun amar jivitile, dayal kakul tuji am kawantum kakul tin pokshile, vechik pauna kam kapati apun dinda tuja melaile, kakuti sagora kurpecha datara daye nam karakle. Gesù moja somia, Gesù moja dania, Gesù moja deva, Gesù moja jiva, arga Gesù somia. Samsara so uzwadam so zawun, samsar uzwadailo, kalokante bayram kahadun, urvu so patailo, baudong kaso
उपकार तुझो Gesù moja somia, Gesù moja gania, Gesù moja deva, Gesù moja jiva, kargan Gesù somia. प्रार्थूया. सर पदवेधरा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पवित्र संस्कारांनी जेजूच्या जिवान तूं आमकां भरताय, तर तुवें मागलेल्या तुज्या पुताचो स्वादीक परमळ आमी सगळीं जायसें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पवित्र स्नानाचो संस्कार आमकां देवाचें भुरगें करता आनी आमी पवित्र सभेचे संदेश जावन नवो जल्म घेता. हें संदेपण जोडून घेवच्याक वापरचें तेलस नव्या शसांचें तेल. ह्या तेलान हर एका क्रिस्तवाक माखला आनी पवित्र केला. आतां गवळी बाप हें तेल आशिर्वादीत करतले. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांच्या आश्रया ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र स्नानाक तयार जाल्ल्यांक ह्या तेलान माखणी घेता तांकां सुमेस्तांक जानवाय आनी घटाय दी. शुभ वर्तमानाचे समजोनी परिपूर्णान जोडूंक तांकां पावय. क्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येतात, तांचेर जैत व्हरूंक तांकां आदार दी आनी पवित्र सभेंत तुज्या कुटुंबांत नव्या जल्माच्या संतोशांक तूं तांकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. पवित्र स्नानांत पवित्र सभेचे संदे आमी जाता तरी बाळपणांत आमकां ह्या संस्काराचो अर्थ कळना, पूण आमी जाणटे जातना क्रिस्तांवपण अर्थ करूंक आमकां कळटा. पवित्र स्नानान घेतिल्ल्या मिसांवाचो नव्यान उगडास काडून आमचो भावार्थ तीर करूंक थिरावणेचो संस्कार अवकाश दिता. तशेंच आमकां तो क्रिस्ताचे खरे पटलावदार जावंक धैर्यान आनी कृपेन भरता. ही कृपा दिवचें क्रिस्माचें तेल आतां गवळी बाप आशिर्वादीत करतले. ह्या संस्करणे प्रार्थनेच्या मदगांत सर याजक आपले उजवे हात तेलाच्या कुशीन विस्तान गवळी बापाता सांगाता मेळोवन मौनपणी मागणे करतात. देव आमचो सर पदवेदार बाप, हें तेल पवित्र करो म्हूण आमी प्रार्थुया. अशें ह्या तेलान माखलेलीं सगळीं काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सस्नीक तारण जोडूंक पावो. सर्वेस्परा आमच्या रचणारा, सर पवित्रताय तूं सोदिताय, तूं ती वाडयताय. तुज्या पवित्र सभेच्या नांवान आमी तुका संतोशान आनी उपकारी काळजान भेटयता ती अर्गां आनी वाखणी मानून घे. सृश्टेच्या आरंभार तुज्या एकाच उतरान फळां दिसतीं रूखसडां पृथ्वीमेर उपजलीं. जैतुनाच्या रुखाच्या फळांतावन पवित्र माखणेचें तेल तुवें आमकां मेळशें केलें. मोगाच्या संस्कारांनी आमकां जिवीत आनी संतोश दिवची असल्या तेला विशीं दावीद प्रवाद्यान गायन केलें. खोटेपणाक शिक्षा करून देवान धाडलेल्या बुडते उपरांत जैतुनाची ताळी घेवन नोय सर्सेन आयिल्लो पारवो तुज्या शांती देण्याची खबर दिवंक पावलो आनी असो उपरांत येतल्या वर्त्या देण्याचो गुडतो जालो. आतां पवित्र स्नानाची झर मनशांची पातकां धुवन काडटा. जैतुनाच्या तेलाच्या माखणे वरवीं तूं आमकां तुज्या संतोशान
प्रकाश बरीत करताय. तुज्या हुक्मेन उदकान नानावल्या उपरांत आरोनाक आपल्या भावाक तुज्या साकरा मैजेन याजक करून मागलो. होय उपरांत येवचो आसलेल्या ताचे प्रासवर्त्या देण्याचो गुन्हा. जॉर्दन न्हंयच्या उदकांत तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तान जुआंच्या हातांतलें स्नान घेतस तुवें पारव्याच्या रुपान ताचेर पवित्र आत्म्याक धाडलोय आनी तुज्याच ताळ्यान ताका साक्ष दिवन तो तुजो एकलोसो मोगाचो पूत म्हूण परगट केलें. क्रिस्त सर्व मनशां परस चड वर्तेपणी संतोशाच्या तेलान माखणी घेतलो म्हूण दावीद प्रवाद्यान करून सांगलेलें तें अशें तुवें पूर्ण केलें. देखून बापा तुवें रचलेल्या ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तें बरें तेलान माखून ताका अभिषेक केला. देखून ताका क्रिस्त म्हळ्यार माखलोलो वा अभिषिक्त म्हणटा. ताचे तावन क्रिस्मो हें नांव घेता आनी क्रिस्मान माखून तुवें याजक, राय, प्रवादी आनी रक्त साक्षी केल्याय. पवित्र स्नानाच्या जरीतावन परतून जल्मोवचें आसा तांकां वो क्रिस्मो जिविताची आनी सडवणेची कुनां करून दी. पातकी आदांतावन तांकां आयिल्लें कोटेपण धुवन काड आनी पवित्र तेलान तांकां माखलेल्या वेळार तुजे तावन उपजता त्या उत्तम जिविताच्या परजडान भरलेलीं तुज्या महिमेची मंदिरां तांकां कर. ह्या क्रिस्माच्या कुनेन रायांचो, याजकांचो आनी प्रवाद्यांचो मान तांकां फावो कर आनी निराप्रदीपणाच्या शेलान तांकां न्हेसय. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म घेतल्यांक हें तेल जावं खरेपणी तारानाचें क्रिस्म अशें तुज्या महिमेच्या राजांत सस्नीक जिविताची भागीदारां तीं जावं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमी. साद आतां कॅथेड्रल सोलेक्टर बाप दिनवासनेचीं उतरां उलयतले. मोगाळ गवळी बापानो आनी सहभेटणी केल्ल्या सर याजक बापानो आनी लायक भाव भयणीनो तेलां पवित्र करच्या संभ्रमीक मिसांत हजर जाल्ल्या तुमचो सर्वांचो काळज थावन उपकार हांव बावडटां. मिलार खातेद्रालाची फिरगजघरां कल्याणपूर वारड्याच्या फिरगजेतावन आयिल्ल्या सर भाव भयणींक देशच्या सर फिरगजतावन हजर जाल्ल्या प्रतिनिधींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आईची देवस्तुती चलोवंक आदार दिल्ल्या भाव भयणीक सुमधर ताळ्यान गितां गायलेल्या मिलार खातेद्रालाच्या गायन मंडळीच्या सांद्यांक सभार कोवेंतान जावन हजर जाल्ल्या सर धर्म भयणीक देव बरें करूं. आतां गवळी बापाचो गाळ भाव भयणीनो तुमच्या तशें म्हजें सवय आमच्या देशीच्या सर याजकांक आयच्या दिसाचे उल्हास हांव पाठयतां. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर हांव मागतां. क्रिस्ताचे खरे याजक जावन आमच्या देशीच्या विविध पिरगसांनी निस्वार्थपणी आपली सेवा ते भेटोवन आसात. लोकांच्या गरजांक ते पावतात. तोच सोमी तांचो आदार जावं दी म्हणलें मागणें म्हजें जावन आसा. त्याच प्रमाणे आज हांगासर हें संभ्रमीक मीस आसा करूंक बोवा पुरबायेची मांडावळ केल्ल्या ह्या फिरगजेच्या रेक्टर बापांचो सहायक याजकांचो सर्वांच्या नांवी हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक.
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो आनी सर्पोद्भेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. होसोनेया ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या अंधस्मरणाचे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.